नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गुन्यांव, ड्रग्स, बलात्काराच्यो केसी वाडटा, कंट्रोल करूंक पुलीस वावुरता. मुख्यमंत्री लोकांचोय तेंको मागता. पुलिसांनी क्रायम रेट देंवोवंक काम करूंक जाय. रेप केसी चडश्यो वळखीच्या मनशांच्योच. फास्ट मनी खातीर ड्रग्साचे धंदे करचे न्ही म्हूण उलो. मुख्यमंत्री पणजे पुलिसांक CSR सकल 100 टू व्हिलरी वांटपाच्या सुवाळ्यांत उलयतालो. CSRंतल्यान कूस मारतल्या कंपन्यांक शिटकावणी. क्रायम डिटेक्शन रेट आमचो खूब हाय आसा. इट इज मोर देन नॅशनल एवरेज. इट इज 94%. बट क्रायम रेट जो आसा हो कमी जावपाची गरज आसा. आनी तो क्रायम रेट कमी जातलो आसत जाल्यार दॅट इज नॉट ओन्ली द ड्युटी ऑफ पुलीस. जितके लोक अलर्ट आसतले तितकेच मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट हो खूब कमी जावपाक शकता. बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की रेप केसीस आमकां वेगवेगळे कडेन दिसून येता. हांव मुद्दामून आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून सांगता की हे जर पळयत देर इज मोर दॅन 90% केसीस इट इज अ नोन पीपल. जो खबर आसता, वळखता तोच अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स करता. आनी हें कित्याक तर आमी जो विश्वास दवरता एखाद्या मनशाचेर, म्हणजे एखादी फॅमिली आपल्या घरान कोणाक तरी सायडीक विश्वासान दवरता, तो रेंटल रावता. तेच लोक अशे नाका जाल्ले इन्सिडंट्स आमकां करता आसतना दिसता. आनी त्या खातीर आमी म्हाका दिसता म्हणजे गोंयांतल्या समेस्त लोकांनी की कोणाचेर अननेसेसरी विश्वास दवरचो न्ही. आपल्या घरा शेजाराक किंवा आपल्या घरात अशा पद्दतीन अननोन मनशाक केन्नाच रेंटल रावपाक दिवचो न्ही. म्हणजे तर सरळच म्हणणें आसा. हिरो मोटर कॉर्पान CSR सकयल 100 स्कुटरी गोंय पुलिसाक दिल्यात. मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी ह्यो स्कुटरी अलॉट केल्यो. घडणूक सुवातेर जाता तितले बेगीन पावंक खंय ह्या स्कुटरींचो वापर जावंक जाय. सगळ्यात पयली हांव हिरो मोटर कॉर्प हांचे खूब खूब धन्यवाद करता की तांच्यांनी आज 100 बायक्स आमकां ज्यो हँडओवर केला. आनी ज्यो 100 बायक्स it will help for the mobility of the police in distress especially. त्यो बायक्स आमकां गोवा पुलिसच्योच बायक म्हणून ब्रँडींग करचें पडटलें. IGPचें तर म्हणणें ताका GPS बसून घेवप, म्हणजे पुलीस खंय भोंवता बायक घेवन तेंय कळटलें आमकां. ह्याच बरोबर गोंयांत वेगवेगळ्यो फार्मास्युटिकल्स कंपनी आनी वेगवेगळ्यो कंपनीज आसा. दे आर डुईंग द crores of rupees turnover in the state of Goa, but not spending 1% in the state of Goa. आमी गोंयांत CSR ऑथॉरिटी फॉर्म केल्ली आसा. आमी व्हेरीफाय करपाक लागच्या पयलीं सगळ्या CSR कंपनींनी आपले एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम फंड्स गोंयांत स्पेंड करपाक सुरवात करचो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गवस. नीती आयोग 1.10 लाख तरणाटे बेकार आसा म्हणटा तो आंकडो बरोबर न्ही. सादारण 20,000 भुरग्यांकूच जॉब ना, मुख्यमंत्र्यांचो दावो. ताणें खंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन चवकशी केली. 1.10 लाखांतले 80,000 तरणाटे खंय ना खंय तरी काम करता. तातूंत सरकारी स्टाफूय आसा. नोकरी लागल्या उपरांत खंय तांणी नांव रद्द करूं ना. तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू जो मांडलो पळय न्ही, हांव क्लियर कट सांगता. आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करता. तांचे कडेन फोन करून व्हेरीफाय केलें. दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर. तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटान जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटले. हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगलां. हांवें तर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटान जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें. ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायला. बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय. म्हणटा तें बरोबर आहा. ओके, बट तेंचें म्हणणें आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणूच कॅन्सल करिना. बट तुजें म्हणणें बरें एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय. तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता म्हणजे 12वी जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता एक्चुअली, तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. नीती आयोगाच्या अहवालांत आनीकूय कांय मुद्दे नोंद केल्यात.
भलायकी उदका पुरवण नितळसाणीच्या मळार गोंय बऱ्यापैकी वावर करता म्हण खंय हो रिपोर्ट सांगता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गावस. 10वेच्या 20,516 आणि 12वेच्या 19,881 भुरग्यांनी बोर्डाचे पयले टर्माचो पयलो पेपर दिलो. पयलेच खेप कोविडा उपरांत गोवा बोर्ड 2 टर्मांनी बोर्ड एग्जाम घेता. हे आदी एकूच जाताली. भुरग्यांक विचारल्यार म्हणटा अशी एग्जाम तांकां बरी पडटा. अभ्यास करपाकूय आनी स्कोर करपाकूय बरें. 29 नोव्हेंबराक एग्जाम सोंपता. कसं गेलं It was very easy. म्हणजे आणि कसलो आसलो आयज English. इंग्लीश. म्हाका एक सांग, आतां पयली एकूच एग्जाम जाताली फायनल आनी आतां 2 एग्जामी तुमकां 50-50. कितें फायदो तुमकां दिसता? You can score more marks because there are two. So it's an advantage. मार्क्स स्कोर करपाक बरें गावता 50-50 हितून बरें स्कोर करपाक गावता मार्क्स मागीरच्या परस असा 50-50 फायदो. आयच्यान 10th स्टँडर्ड फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम सुरू जाल्ली आसा आनी सेंट एंटनी हायस्कूल धुलेर हे सब सेंटर जावन आसा एक म्हापशां आनी सगळे अरावंड 240 भुरगीं हांगार एग्जाम आन्सर करपाक येयल्लीं आसा आनी सगळ्यो ज्यो सुपरविजन करता त्यो आमच्यो सेंट एंटनी हायस्कूल धुलेराच्यो टिचरीच करता आनी सुपरविजन हें बऱ्या पैकी चालू आसा आनी तशेंच भुरगीं सुद्दां बरे उमेदीन ते आन्सर करता अशें एग्जाम अशें म्हाका दिसता. There is no special report card that will be given to this first terminal examination. Only their marks will be shown or their performance will be shown. जो second term आसा न्ही, second termaचे there is no separate mark sheet. ती दोन्ही परफॉर्मन्स कंबाईन करून एकूच मार्कशीट किंवा ताजो रिजल्ट हो डिक्लेअर जातलो. तुम्ही जे म्हणता मार्क्स ते ह्याच फावटी कशे वेबसायटीचेर वतले काय स्कुलान ते वतले? ह्या फावटी सुद्धा जसो आमी रिजल्ट आसा न्ही, जसो रिजल्ट आमी डिक्लेअर करता त्या प्रमाणे एक तांचे ते लॉगीन केल्या उपरांत तांकां तांचे कितले मार्क्स आसा न्ही पडल्या ते दिसतले आनी ऑफकोर्स स्कुलाकय आमी ती कॉपी शेअर करता. सो स्कुला कडल्यानय तांच्यान घेवं येता किंवा तांच्यांनी आपलो सीट नंबर आणि बाकीचे डिटेल घातले जाल्यार इन दॅट केस दे वील एबल टू वीव देर मार्क्स जसो हो रिजल्ट लागतलो आसा. म्हणजे हो नोव्हेंबर आसा, सो मे बी बाय डिसेंबर एंड किंवा जानेवारीच्या फर्स्ट विका पर्यंत तांकां ते फर्स्ट टर्माचे मार्क्स दिसूंक जाय. राज्यपाल गोंयच्या सगळ्या गावांत पावलो हो एक इतिहास. राजभवनाची दारां दरेक गोंयकाराक उक्ती आसतली. थिवी मतदारसंघांत भोंवडेर गेल्ले कडेन राज्यपाल उलयलो. श्रीराम विद्या मंदिराची भुरगीं कार्यावळीन वांटेकार जाली म्हूण राज्यपालान तांची तोखणाय केली. राज्यपालाची संपूर्ण गोंय यात्रा आनीक 3 भेटींनी सोंपता. 18 नोव्हेंबराक सांखळे मतदारसंघात पंचायतींची निमणी भोंवडी. This is the first time I am witnessing the students, teachers and our Trust Pradesh, Sisterland Pradesh in such a meeting. That is why I am so happy. I am inviting all the students. You are at liberty to come to Raj Bhavan at any time. I am welcoming all of you to Raj Bhavan. This journey is going to be concluded within 1 week. Only 3 more days are scheduled for concluding this yatra. But people of Goa creating an history, because first time in the history of our India, a Raj Bhavan people, including governor, completing to visit almost all areas of Goa and interact with all the panchayat members in this state. सदांच ते इंटरसेक्ट करता. हांगा तशें न्हय, खंय जेन्ना फंक्शन आसता, जेन्ना काबो दिवसाचेर आसता जाल्यार बारकायेन गरिबांचो गरीब कसो आहा तांकां आपूण कसो तेंचे कडेन पावतलो, तेंच्या पर्यंत कशें पावतले हो एक तेंच्यांनी आमकां एक प्रेसिडेंट सेटअप करून दिल्लो आहा. गोंयांत PFI सक्रीय आशिल्ली. कट्टरवाद पातळावपाचें काम तांणी केलें. अकबर मुल्ला आनी सायबर मुल्लाचे PFI कडेन लिंक आसा म्हूण कागाळ आनी आरोप जाल्ले.
फोंडेच्या पुलिसांनी प्रकरण सिरियस घेतले ना. दोनूय मुलांचे अर्थीक वेव्हार NIAन तपासचे म्हूण गोमंतक परशुराम सेना मागता. सरकार खंय दिसून कुड्डेपणा करता. अकबर मुल्ला आणि सायबर मुल्लाचे सगळे आर्थिक व्यवहार जे आसात फाटल्या 5 वर्सांतले ते केंद्रीय तपास यंत्रणेन तपासून पळोवचे. दिस इज अ सिरियस मॅटर. हो गोंयच्या सुरक्षेचो आणि सौमनस्य जे आसा एकंदरीत धार्मीक सलोखो जो आसा ताजो प्रश्न आसा. आमचो असो आरोप आसा की तांचे डायरेक्ट कनेक्शन जे आसा दे आर पॅट्रनायझिंग पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि चोर आपल्याक चोर म्हणून सांगिना. तुम्ही फाटले हे काढून पळया अकबर मुल्लाचो ट्रॅक रिकॉर्ड समजा काढलो जाल्यार गोंयची एक खंयची तरी खेळा संदर्भान जी संस्था आशिल्ली ताजेरूय तो आशिल्लो. आता प्रादेशीक पक्षाचो पदाधिकारी आशिल्ले म्हणे पुलिसांनी ताज्या इन्फ्लुएन्साच्या अंडर हांची चौकशी करपाक नकार दिलो काय की नाही. आणि देशद्रोही लोकांकडे कशा प्रकारचे कॉम्प्रोमाइज जे करतात राजकीय दडपणा सकयल ते आम्ही खपोवन घेवच्या ना. सरकार जे मिरयता राष्ट्रवादी सरकार म्हणून ते मुळात धृतराष्ट्रवादी आसा काय की नाही अशा प्रकारची शंका येता आमकां. त्यामुळे अकबर मुल्ला आणि ताजो पूत सायबर मुल्ला हांच्यो सगळ्यो कारवायो ज्यो आसा तो जरी गोंयान ताचें सगळें जीवन आयुश्य गेलां आसतलें पण गोंयकारांक खूब जाणांक रेडिकलायज करपाचें काम पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केलां. GCAच्या वेंचणुके वेळार अकबर मुल्लान हे आदी हे विशीं खुलासो केल्लो तो असो. जाल्यार हे हेजेर हांव 2 दीस सुद्दां ओगी रावलो पळया म्हणलें कोण तरी मेळटा काय नाका म्हणून कोण मेळूं ना. आज हांवें पुलीस कंप्लेन केल्या. एक कंप्लेन केल्या आनी तांकां सांगलां की हेजे भितर कोणीय आसूं राजकारणी आसूं तो इंजिनियर आसूं तो दोतोर तो कातर कोणीय आसूं म्हाका लागना जो मनीस म्हाका मेळटलो तेजेर हांव मागीर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी तेजेर 1 कोटी हांव डिफॉमेशन केस घालतलो आनी हो मनीस कोण तो म्हाका कळूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को मुंडवेल सेंट अँड्रूज हावसिंग सोसायटीच्या 4थ्या माळ्यावेल्या फ्लॅटांत उजो. कसलो तरी आवाज जाता म्हूण शेजान खंय पळोवंक गेली. बाल्कनींतल्यान धुंवर येता तो पळोवन तिणें बोवाळ केलो. फायर ब्रिगेडीन येवन उजो पालयलो. घरान कोणूच नाशिल्ले. घर मालकाचो 15 लाखांच्या लुकसाणीचो अदमास. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला म्हूण दुबाव. साफसफाई करताले आवाज येतालो वयरसून. हांव म्हणलें कितें पडटा हांव म्हणलें हे एकटें आसता आनी कितें करता आनी उलो मारलें कितें जालें म्हणून ते म्हणून आवाज दिवंक ना. धांवन येयलें दार उगडलें मारपा लागलें दार. हांव ते म्हणपा लागलें दारूय उगडूंक ना तेणी सकयल गेलें. परत मागीर आसूं म्हणलें कितें जालें तें मग खळान करून कितें पडलें. हांवें म्हणलें कितें जालें म्हणून बाल्कनीन धांवलें. थंय वचून पळयताना उजो हे पडटा धूर येता पयले हांवें व्हडल्यान उलो मारलें कितें जालें हेल्प म्हणून सगळ्यांक व्हडल्यान उलो मारून हें केलें. मागीर हांव म्हाज्या कुत्र्याक घेवन सकयल येयलें. दोगी आसलेलो आनी म्हाजें सिलिंडर घेवन येयलें हांव सकयल. कॉल येयले 11:48 कॉल येयले. आमी तशें सामकें हें केलें टर्न आउट केलें हांगा. जाल्यार पयलीं जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें उजो पेट्टालें. मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केलें आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडी पूण ते परत तेंचे पेट्टाले. म्हाका एक सांग हे कॉज ऑफ फायर कितें सांग. कॉज ऑफ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बर्न आसले म्हणटा. एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता. ते हे ना शॉर्ट सर्किट. घरान कोण नासलें. घरान कोण नासलें. लॉस जाला तशें. हय लॉस ती सांगता न्हू सगळें जळा ते सगळें म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार हे जालें म्हणटा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. धारबांदोडे तालुक्यात काजुमळ आणि तातोडी 2 ल्हान धरणां बांदतले म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार उलयला. शेतकी शिंपणावळीक थंय उदकाची मागणी आसा. गिमाच्या दिसांनी तिळारी कालव्याचे रिपेर काम करतले. तिळारी धरणाची ताक वाडोवंक सरकार काम करतलो. शेतकारांनी कालव्याच्या उदकान शेती करची म्हूण मंत्र्याचो उलो. जो तिळारीचो कॅनल येता त्या कॅनलाची दुरुस्ती जावपाक शक्यता आसा अशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान किंवा तेंची जे WR डिपार्टमेंट आसा ताणें आमकां कळयल्लें आसा. आनी तें जालें जाल्यार ताचेर आमी उपाय करपा खातीर पयर एक मिटींग घेतिल्ली WRD ऑफिसर्स आनी PWD चीफ इंजिनियर. तर दोगांच्याय समन्वयान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही. उदाहरणार्थ ज्या जाग्यार हिली थोडी एरिया आसा पर्वरी सारके कलंगूट सारके वगैरे आसात ज्या भागांतल्यान उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे न्ही अशे प्रकारची काळजी घेतली वतली. उदकाची अजून गरज आसा आनी त्या अनुसार WRD डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिळारीचेर घेवपाक केल्ली आसा. म्हणजे थंय बंधारो बांदून म्हणजे ल्हान बंधार न्ही बॅरेज बांदून
उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशें 4 ते 5 लाख उदक साठवण करपाची अशे प्रकारची येवजण आसा. ती येवजण मुखावेले 1-2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली. आनी म्हजो हें आसतलें उमेद आसतली अशी की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. मॅक्सिमम 2 वर्सां 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय, जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत, कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना आनी म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक केल्ली आसा. WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम्स सुद्दां घेवपाचें पळयता. उदाहरणार्थ आमचे धारबांदोडा तालुका आसा, त्या धारबांदोडा तालुक्यांत आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात. एक आसा तातोरी आनी दुसरे आसा ते काजूमळ म्हणटा. हे दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा. ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टींग करपाक जाय, सॉयल टेस्टींग वगैरे करपाक जाय ते करतात. आनीक ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखावेली 1 वर्स भितर चालू जावंक जाय अशे प्रकारची अपेक्षा आसा. फोंडे खांडेपार उसगांव मोले हायवेचेर जावपी एक सारखे एक्सिडंट उणे करपा खातीर संजीवनी साखर कारखान्याची सुवातेर ट्रक टर्मिनल्स बांदपाक दिवपाचो शेतकी मंत्र्याचो विचार. ते सुवातेर अतिक्रमणां जातात तीवूय बंद जातली. फोंडेचो आमदार मंत्री रवीन फोंडेच्या सगळ्या ट्रान्सपोर्ट ऑफिसवाल्यांची एकठांय बसका घेवन हो उपाय काडला. ट्रक व्हडले येता पण ते प्रॉब्लेम आमकां जावचे न्हू आनी एक्सिडंट जावचे न्हू, लोक मरचे न्हू म्हणून हे आमी काळजी घेवपाचे प्रयत्न करता. जमीन सरकाराची, सरकार जमीन हांगा सरकारच बांदता आनी तांकां तेजे कडेन डिपोजीट घेवन तांकां मागीर ते रेंटाचेर कट करतले. कळ न्हू म्हणजे पयशे तांकां जागा दितले, तांकां ऑफिस दितले, सगळें दितले. एका जाग्यार सगळें तरेन ट्रान्सपोर्ट येयले की सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व, रस्त्यार प्रॉब्लेम जावपाक ना. ही शुगरकेन फॅक्टरी कडेन जी जागा आसा गव्हर्मेंटाची, तातूंतली 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा ती ट्रक टर्मिनल बांदपाक लागून तांकां दिवपाचें मोठें डिसिजन आयज सरकारान घेतलेलें आसा. त्याच भितर जे टर्मिनल बांदपाक वयतले ताका सगळे फंड जो आहा तो जे ट्रान्सपोर्ट ओनर्स आहात ते करतले आनी तांकां हळू ते पयशे मागीर बांदल्या उपरांत ते रिफंड जातले. ह्या पद्दतीन एक डिसिजन आयज सरकारान घेतला आनी ताका लागून जे एक्सिडेंट आहा ते खूब प्रमाणान कमी जातले. कारण हे जे 300 सुमार ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां आसा आनी गाडयो हे एकूच कडेन खंय तरी एक टर्मिनलाचेर पार्क केल्यो गेल्यो वयतल्यो. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ताळगांवां रोजगार मेळावो दवरून नोकऱ्यो दिलो म्हणटा तातूंत कांय अर्थ ना. लाखांनी तरणाटे बेकार आसात. फक्त 20,000च भुरगे मेळाव्याक रजिस्टर जाले कारण बाकीच्यांक खबर आसा काय जावपाचें ना. आमदार म्हूण आपणेय प्रायवेट जॉब दिले. सरकारान सरकारी नोकऱ्यांचो मेळावो दवरचो म्हूण आपाची सरकाराक चॅलेंज. 20,000 भुरगे आयिल्ले वो 30,000 भुरगे आयिल्ले. ओन्ली 20,000 भुरगे. हांव नको स्टेटमेंट कितकोन येयलो तो भुरगीं मेजून रजिस्ट्रेशनाचेर येयला वो कितकोन दिलो तो. बट आय कॅन टेल यू देर इज गुड more than a lakh people who are unemployed and they are not coming there because they know nothing is going to happen. हांवें 30 आनी कितली कंपनीज हाडून आमी जॉब फेअर केल्लो. एज अ MLA आय हॅव गिवन जॉब्स 172 जॉब प्लस another 60 jobs in the pipeline, private jobs. So तितून व्हडली हे जालें. when we are able to do that, you are doing the same thing. You should be doing government job मेला. गव्हर्मेंट जॉब मेला, LDC जावं हें जावं सगळे गव्हर्मेंट जॉब मेला. घाल मेजा दी इंटरव्यू थिंगा सांग कोण पास जाता तो. ताकी पयशे चलना सेटिंग करपाक. मागीर तुगे मिनिस्टर सेटिंग करपाक येना. तूं बरो, तुका कांय खबर आसना बट सकाळी हे सेटिंग करताय आनी नांव पेडे जाता तुजें. एन एक्झाम्पल इज यर रिवर्सल. नांव पेडे जाता CMाचें करता ये. इतले मजगती STP प्लांटाच्या पळवणे वेळार मंत्री काब्राल आनी आमदार वेंझीचो वाद जाल्लो. आता वेंझीन काब्राला आड उदका स्त्रोत प्रदूषित करपा खातीर पुलिशेंत कागाळ दिल्या. बेस्ड ऑन ऑल दीज फॅक्ट्स आमी आज मडगांव पुलीस स्टेशनार वचून आमी एक कंप्लेन घातला अँड रिक्वेस्टेड हिम टू पुट अप एन FIR. डू एन FIR अगेन्स्ट निलेश काब्राल, द एनवायरमेंट मिनिस्टर अँड द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मुरगांव नगरपालिकेन बेमालकी 2 व्हीलर उखलूंक सुरवात केल्या. सध्या मेरेन 25 2 व्हीलर उखल्ल्यात. एकूण 59 गाडयो आनी 2 व्हीलरी आसात. मालकांक नोटीसी धाडून सुद्धा खंय गाडयो उखलूंक कोण फुडें येना. फाटल्या सप्तकांत कावन्सिलाचे बसकेक थाराव घेवन गाडयो उखलपाचो निर्णय घेतिलो म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. कितें एबंडन गाडयो, मोटरसायकली म्हणा तुमी, 4 व्हीलर, हे सगळे जळामळा सगळे सबंद शहरा मदीं दिसता. हे सगळ्या लोकांक खबर, आम जनता जी भोंवता तांकांय खबर आहा
गाडी हांगा कितले ते हांगा स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तोच मुवमेंट आमी केला की ते गाडये अबंडन गाडये जागो ऑक्युपाय करता आनी पार्किंगूय पिड्यार करता त्या खातीर म्युन्सिपालिटीन ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. व्हेकल आणि अबंडन व्हेकलाचो ड्रायव्ह स्टार्ट केलेलो. स्क्रॅप व्हेकल आमी आज घेयलेले. सद्या 59 सिटीन आमी 59 स्क्रॅप व्हेकल आयडेंटिफाय केले आनी आमी जाले म्हयनो जालो आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दीत आसलेले. आमी आतां पयर हांव दाजी सालकर वास्को MLA मेवलो तसोच PI मेवलो आनी सगळ्यांनी आमी डिसिजन घेयलें की ह्या दिसान एक 8 दीस तांकां परते टायमींग दिलो आनी आतां आमी 8 दिसान एक स्क्रॅप व्हेकल काडल्यो. त्यो स्क्रॅप व्हेकल काडून आमी पार्किंग वेवस्था केले सारकी सिस्टमॅटीक पार्किंग वेवस्था करतले. 4 व्हिलर 2 व्हिलर हे आमी पार्किंगाचे वेवस्था करतले आनी सायन बोर्ड बी लायन आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटी सारकी करतले. कित्याक वास्को सिटी पार्किंग कंजेस्टेड जाता ते डबल पार्किंग जाता आनी फायनय चालू करतले. डबल कोण हाडून डबल व्हेकल पार्किंग करता सायडीन लायता ते लायता सामकें वेवस्थीत लावपाचें आमी पार्किंग लायन बी मान दितलो. भारत वर्ल्ड कप T20 सर्तींतल्यान भायर. सेमीफायनलीन इंग्लंडान भारताक 10 विकेटींनी मारले. आदी बॅटिंग करतना 6 विकेटी वगडावन टीम इंडियान इंग्लंडाक 168 रनांचे टार्गेट दिल्ले. इंग्लंडाची ओपनिंग जोडी हेल्स आनी बटलरान दरेकी 86 आनी 80 रन्स मारून 1 विकेट वगडायनासतना टार्गेट गाठले. 13 ऑक्टोबराक पाकिस्तान इंग्लंड फायनल. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.